विठ्ठल रखुमाई मंदिर कोंबवाडा हांगा आज श्री स्वामीजी वामनाश्रम स्वामीजी हे आज हांगा आयिल्ले आसा। तांची पदयात्रा चालू आसा। गेल्ले कितलेशे दीस जाले ते आतां अशें करत करत कुंकळ्ळेच्यान मडगांव श्री विठ्ठल मंदिर हांगा तांचें आज रावप आसा। ते फाल्यां सकाळीं फोंड्या फुडें वचपाक आपल्या यात्रेक सुरू करतात। तेन्ना सगळ्यांक भक्तां कडेन म्हाजी मागणी आसा की तांचो आशिर्वाद घेवपाक सगळ्यांनी हांगा विठ्ठल मंदिरान येवचें। ते फाल्यां सकाळीं म्हटल्यार हांगा आसतले, मागीर ते फोंड्या वचपाक फुडें प्रस्थान करतले। ताच्या पयलीं सगळ्यांनी येवन तांचो आशिर्वाद घेवचो। पदयात्रेचो हें कितें उद्देश कितें? श्री स्वामीजींची पदयात्रा जी पळय आसा ती चालू आसा कितले दीस जाले। आनी तांचें अशें आसा की आमचे जितले वैश्य बांधव आसा तांच्या खातीर तांणी एकजूट येवचें आनी एक कडेन येवन हिंदू धर्माचें कितें तरी फुडें बरें जावचें अशें म्हणून तांचें एक फुडें फुडाकार घेतिल्लो आसा। आनी स्वामीजीन आतां अर्दो म्हटल्यार तांचो अर्दो हें कंप्लीट जाल्लो आसा, थोडोच उरला म्हणजे फोंड्या फुडेंच्यान ते फुडें वचूं असो। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.